देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. म्हाका 24:8:1-10 जेसू भोंवतणी आनीक एक फावट लोकांची वोण तांडी आसली आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचें चुरचुरें दिसता, कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले म्हजी सांगाती आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकोन पडटलीं. तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचें म्हण उंडे हाडून तांकां दादोजी करूंक जातलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक धोरणीन बसूंक लायलें आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिन वाचून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसा कडेन दिले आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो, ताचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोले कुडक्यांनी 7 करोण भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोकडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून दालमुंडा प्रांतान गेलो. देवाचें उतर, देवाचो वडुपकार. आयच्या वाचपान आमकां दिसून येता कशे भाशेन जेजू बारबर 4,000 वयर लोक देवाचें उतर आयकताले आनी जेजून तांची आत्मीक भूक भरली. पूण तांची कुडीची भूक भरपा खातीर तांचे चुचरे कोत्ता. आयज म्हाका आनी तुका जेजू आपयता एकामेका थंय चुरचुरे दाखोवंक. आनी जेन्ना आमच्या मदें, आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या शेजारी समाऱ्या मदें जावं आमी कोणाक गरीब तांकां पळयता तेन्ना आमचे चुचुरेच्या दोळ्यान तांकां जेजूची काकळूत आनी जेजूचो मोग जाता ते भाशेन पयशा वांटेनी जावं जेवण दिवन तांचे पोटाची भूक मारूंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. आमेन.